WKC वीक्षकांक ह्या सरणीच्या आजची कार्यक्रमाक हांव CA सुकन्या वी कामत प्रीतीनं स्वागत करतस. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करतसला CA फायनल केदनाय टफ म्हणटाची बट मनसिद्धरे मार्ग म्हणून CA फायनल स्टुडंट्सांनी इतली वर्ष लायक रिझल्ट हानू प्रूव केलेलस. आजच्या आमगेल कार्यक्रमाक CA साधकी जावन आयलाची CA चेतना शणे हांके हांव या कार्यक्रमाक प्रीतीनं स्वागत करतस. हांगेला ಕಿರು ಪರಿಚಯ दिवचाक हांव इष्ट पावता. हांनी ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರ್ಚಣ್ಣಿ. ಶ್ರೀಯುತ CA दीपक नायक हांगेले धर्मपत्नी. दीपक नायक हांनी पुत्तूरांतू प्रॅक्टिस करून आसाची. हांगेल मावू CA दामोदर नायक, माई दिव्या नायक, देरो CA दीपशित नायक. हांगेल दुवेल नाव दुर्गा नायक. हांगेल आनु रामनाथ शेणैके, हांगेल अम्मा सुनीता शेणैके. तशीची हांका ट्विन सिस्टर आसाची. तांगेल नाव CA चैत्रा शेणै हांनी CA शिकता आसाची. हांगेल बावाजी CA नरसिंह कामत हांनी मंगळूरांतू प्रॅक्टिस करून आसाची. हांगेल पूतू प्रहल्लाद कामत हांनी हांगेल स्कूलिंग PUC पदवी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन पुत्तूरा हांगा केलेलस. तशीची हांगेल आर्टिकलशिप दामोदर अँड कंपनी पुत्तूरू हांगा केलेलस. तुमका या कार्यक्रमा पुढे हांव CA फायनल क्लियर केलेला अभिनंदन सांगूक इष्ट पडटा. तुमगेल बायोडेटा वाचितान म्हाका मस्त खुशी जालेलस. म्हळ्यार तुमगेल CA फॅमिली म्हणयत मस्त जण CA केलेलस. मागीर तुमगेल रिझल्ट डे कशें आशिल्लें तुमकां म्हळ्यार हॅपीनेस कॅनॉट बी डिस्क्रायब्ड इन वन वर्ड. जाल्यार तुमी कसान म्हणूक इष्ट पावताची त्या रिझल्ट डे डिसेंबर 26 11 PM आयलेला. 26 रिझल्ट आयला. 4 दीस पुढे नोटिफिकेशन येवन आशिल्लें. लेट इवनिंग म्हणून सांगून आशिल्लें नोटिफिकेशनांतू. सो संजे ताई राखूका म्हण लेखिल्लें बट राती ताई राखूका म्हण लेखनी 10:45 साधारण आयला रिझल्ट. हांव म्हळ्यार मल्टिपल अटेम्प्ट्स घेतिल्ली बीन ती दोन्ही काही प्रिपेर जावन आशिल्ली. म्हळ्यार मागीर इंटर जावं फायनल जावं अशी 2-3 मार्क्सांत वचचे एग्रिगेटाक. नाही आतां एग्जामिशनाक 60 येवका जाल्यार 58-56 तशें येवचे मस्त आशिल्लें. सो लक कशेंत म्हूण हे पटे बट पास जाल्ले खुशी जाल्ले. वय त्या 2-3 मार्क वत्तान मस्त फील जाता. बट आत्ता जाल्यार तुमगेल तोंडात एक सॅटिस्फॅक्शन फुलफिलमेंट तशें म्हळ्यार हार्ड वर्क केला म्हूण आशिल्लें जाल्यार लक कशेंत म्हूण लेखनी पास जाल्लें. खुशी जालें मस्त. वय तशीच आतां तुमी CA करका म्हणून त्या डिसिजन मेकिंग मस्त कष्ट टास्क. कशी डिसिजन घेतलं म्हळ्यार हांव CA ची करता त्या हर्ट कशी तुमकां आयला. मग CA हंतो येवका म्हणून फुडें डिसायड करनी आशिल्लें PUC जातना. सो PUC जावन डिग्री चमकेले. डिग्री 1 वर्स करतना CPT बरय म्हणून तेन्ना CPT आशिल्लें. सो CPT बरयलें. CPT बरोवन पास जालें. बट थंय डिस्कंटिन्यू करची CA जर्नी वची थंय सोन इंटरा वची कळ्ळी. तेन्ना डिग्री कंप्लीट करून वचा म्हणलें करून डिग्री कंप्लीट केलें. तेन्नाची इंटराचे बुक्सांनी दोन बुक्सांनी वाचिल्ले. तशें मागीर डिग्री कंप्लीट जातरी मागीर CA फील्ड हाक घेवन इंटर कोचिंग घेतलें. फर्स्ट ग्रुपा मात्र इंटर कोचिंग घेवन फर्स्ट ग्रुप APR केलें. सो इवन डिग्री जाल्यार आमी CPT रुटांतू वचून इंटर कंप्लीट करून आर्टिकलशिपाचें गेलें. आतां तुमी गेल CA जाल्ला बट या CA जावका जाल्यार एक डिसिजन जावका एक मिशन आसका एक गोल आसका. सो या डिसिजन घेवचें तुमकां कोणें इन्स्पिरेशन आसा कशी या डिसिजन घेतली तुमी. इन्स्पिरेशन म्हूण तशें कसं ना जाल्यार आमगेल फॅमिलीन तो कोणें CA केलेलें ना आशिल्लें. तशें म्हगेल अण्णाक म्हणटाक पुरा मस्त हें आशिल्लें तुमगेल CA कंप्लीट जावका म्हूण सांगून. तशी मागीर आमी दोग जाण ट्विन सिस्टर जाली बीन ती सान दुखून पुराय ओटू केलेलें. स्कूल कॉलेज एकले सोन रब्बील म्हूण ना आशिल्लें. खंयचें एज्युकेशन जाल्यार खंयचें आतां खंयचें संगीत क्लास जावं कसो क्लास जाल्यार दोग जाणी ओटू वचे ओटू येवचे आशिल्लें. तशें CA फिल्डाकय दोग जाणी ओटू आयलींची. ओटू CPT हे क्लास घेतले. ओटूची आतां फायनल थंय समेत ओटू आयल्यांची. तशें इन्स्पिरेशन म्हळ्यार तींच हें कसं ना आशिल्लें कोणालें. वय CA ना आशिल्ली बट त्या आनू मागीर म्हणटान पुरो एनकरेज केलें CA घेवच्याक तुमकां जाल्लें.
आता घेतरी एक प्लॅनिंग करता म्हळ्यार त्या मिशना रीच जावक जाल्यार एक सर्टेन स्ट्रॅटजी आमी डिझायन करता. कशी प्लॅनिंग आशिल्ली तुमगेल्या CPT IPCC फायनल लेवलाक? म्हळ्यार तेंची सॉरी आमी डिग्री PUC ताई CA येवचे हे ना आशिल्ले. PUC तरी डिग्री केले. डिग्री करतना फर्स्ट इयरांतूची आमगेले CPT क्लियर जाले. बट ताई सोनी आमी डिग्री कंप्लीट कोरनूची इंटर बरयले. CPT रुटांतूची इंटर कंप्लीट कोरून आर्टिकलशिपा जॉइन जावन मागीर म्हळ्यार आमगेले पुत्तूर आशिल्ले बेज थंयतल्यान आमी कोड्याला येवन कोचिंग घेतले इंटराक फर्स्ट ग्रुपाक कोचिंग घेवन क्लियर कोरून आर्टिकलशिपाक वापस पुत्तूरांतूची दामोदर नायक हांगा जॉइन जाल्लींची. दोगजानी ओटूची थंय समेत ओटू जॉइन जावन आर्टिकलशिप करतनाची सेकेंड ग्रुपाक कंप्लीट केले. मागीर फायनल वाजून कंप्लीट केली. फायनलाक तुम्ही कसांग म्हणता स्पेशल जावन रेडी जावक जाता फायनलाक तशी सेल्फ स्टडी बेस्ट की नातला कोचिंग बेस्ट? हांव दोन्ही जावका म्हणटा. म्हळ्यार हांव प्रॅक्टिकलाक ऑनलायन कोचिंग घेवन तेंचे म्हळ्यार ते टायम मस्त उणी जाता. आमी मस्त प्रिपेर जावच्याक हें उणी जाता म्हण सांगता. वय म्हळ्यार मिक्सचर ऑफ कोचिंग आणि सेल्फ स्टडी असल्यार मात्र या रिजन आमगे कंप्लीट जाता. थियरीक बरोवन शिकचे आशिल्ले पुराय तशें म्हाका क्लास जावका म्हण दिसनी थियरीक. म्हळ्यार प्रॅक्टिकलाक क्लास घेतल्यार लायक म्हळ्यार अर्थ जावच्याक सुलाभ जाता. थियरी आमगेल अशी आमी बरोवन शिकूका म्हणून. वय म्हळ्यार आयसय तांकां तांगेले लँग्वेज जावका म्हणजे सो आमी ते एक बरोवन शिकून कितले आमी वाचिताची तितले होल्ड मेळटा म्हण सांगता. आतां फायनल्सान जाल्यार फर्स्ट ग्रुपांत फिनान्शियल रिपोर्टिंग FR, सेकेंड ग्रुपांत डायरेक्ट टॅक्स ह्यूज आसता, मस्त ह्यूज आसा. कितले टायम आमी वाजून प्रॅक्टीस करता, कितले टायम रिवायज जाता, तितले होल्ड मेळटा आमकां सब्जेक्टांत. तशीच आतां वाजून जातरी ते 1.5 days मात्र आमकां एग्जामा मेळचे. तेची स्ट्रॅटेजी कशी आशिल्ली? त्या 1.5 आमी फुल्ल सिलेबस कवर करता आशिल्ले त्या कशी करता आशिल्ली? म्हळ्यार आतां 1.5 days फुल रिवायज करता म्हणून ते 1.5 into 2 म्हळ्यार ते 3 days नातल्यार 4 days दवरता आशिल्ले लास्ट रिविजन. ते लास्ट रिविजन 4 days फुल सिलेबस कंप्लीट करता आशिल्ले. ते 4 days ते कंप्लीट जाताना हांगा 1.5 days ते स्ट्रेसय उणी जाता म्हणजे. ओके, तुम्ही फुल्ली रिविजन 4 days घेतली मी ती तुमकां 1.5 days सुलाभ जाला. तुम्ही नोट्स पुरा करता आशिल्ली की म्हळ्यार सपरेट जावन कसान जाव 1.5 days रिविजनाक? वय फर्स्ट रिविजन म्हळ्यार फर्स्ट आतां आमी कोचिंग घेवन फर्स्ट आयकतनाचे नोट्स करता म्हणच्या पुराय ते एक आमगेले एक बेज करेक्ट आसल्यार मागीर हें जायना, कश्ट जायना. म्हळ्यार नोट्स सांगता आमी म्हळ्यार पुरा बरोवन दवरता इम्पॉर्टंट. वय सो 1.5 days पुरा म्हळ्यार त्या नोट्स हेल्प जाता. तशीच आतां चॅलेंजेस आसता, ऑब्स्टॅकल्स आसता म्हळ्यार लॉंग लिवांत आमी बसून वाजूका जाता तेदन त्या तुमी कशी ओवरकम केले? फर्स्ट ग्रुप नोव्हेंबर 2022 दिलेले. तेन्ना फर्स्ट ग्रुप FR 4 सब्जेक्ट आशिल्ले, लॉ आशिल्ले, ऑडिट आशिल्ले. म्हाका ते कश्ट आशिल्ले थियरी सब्जेक्ट. सो तेन्ना सकाळी 7:30 उठोन हांव रात्री 1 o'clock थंय बसून वाजयत आशिल्ली, नोट्स करता आशिल्ली. हांव कशें वाजूचें म्हळ्यार म्हाका एक पंत एक सब्जेक्ट धरचे, म्हाका 2-3 सब्जेक्ट एक दीस जायना आशिल्ले. एक 4-5 days एक सब्जेक्ट घेतल्यार तेंची धरून कंप्लीट करून वापस रात्री म्हणटाना क्लासेस जावन आयकुचे. टायर्ड जाताना मस्त वाजू जायनासतना क्लासेस जावन आयकून तशें करता आशिल्ले. ते नोव्हेंबर 2022 कंप्लीट केले फर्स्ट ग्रुप. तेन्नाची हें एग्जामिशन मेळ्ळे ओपन बुकार. मागीर म्हाका 2 years गॅप जालें बीन ते टच सोवन गेल्ले. मागीर नोव्हेंबर 2024 बरयतना आयसय तांगेले सिलेबस हें चेंज जावन परमनंट एग्जामिशन म्हूण एक आयलें. म्हगेलें ते एग्जामिशन एक लॅप्स जाता, 3 attempt सोडलेले बीन ती. सो आतां कशें म्हळ्यार डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्स 2 सब्जेक्ट आशिल्ले. 50-50 येवका आशिल्ले दोनीन. थंय परमनंट एग्जामिशन घेतली बीन ती ते 50 येवन रावता मार्क्स. आतां हांगा आनी 2 सब्जेक्टांक 50-50 येवका आशिल्ले. तशी हांगा चेडय आसा, चेडाकाय पळोवका, चेडाकाय टायम दिवका. ते एक मेजर हें आशिल्लें.
तुमकां तें स्ट्रेस जायना म्हळ्यार आतां एक एग्जामशन आसा सो ते एग्जामशन क्लेम करता जाल्यार तुमकां एग्जामान तो 50-50 येवकाची ईच इन डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्स तेदंत तुमी कशी स्ट्रेस ओवरकम केलं नातल्यार तेदन एक सेल्फ डावट येवची कॉमन म्हाका 50 काडू जाता म्हणून इत्या म्हळ्यार ICAत आनी आतां डायरेक्ट टॅक्स पुरो इनडायरेक्ट टॅक्स पुरो पेपर टफ करतात सो त्या तुमी कशी मॅनेज केलं एक्चुअली मला डिसिशन घेवका आशिल्लें एक हांव कंप्लिटली न्यू सब्जेक्ट वचूका न्यू सब्जेक्ट म्हळ्यार ICA तांगेले न्यू तेन्ना इकॉनॉमिक लॉ आशिल्लें आतां पुरा सब्जेक्टाचें कॉम्बिनेशन जावन एक सब्जेक्ट दवरला सो आतां हांव वचूका जाल्यार पुराय वपास वचूका आशिल्लें आतां एक सब्जेक्टान तो चड इम्पॉर्टन्स दिवन वचची की न्ही आनीक सब्जेक्ट ऑप्ट करची की म्हण एक चॉयस करका आशिल्लें ते डिसिशन घेतलें थंयक असो हांव 2 बरयता 50-50 ट्राय करता एक न्यू सब्जेक्ट वाजूचे किंता ते 2 ट्राय करया 50-50 म्हणजे वय त्या डिसिशन घेतली एक्चुअली लायक जाला आतां IBS म्हूण पेपर आनी आमी FR SFM पुरा वाजूका जाता आतां तुमकां DT आनी IDT तुमी पुरी वाजून आसता सो ताची आनीक स्ट्रॉंग केल्यार वूड हॅव क्लियर आज क्लियर जाला वय तशीच आतां BCom केलेलें आसा तुमी तर BCom CA फायनल हेल्प जाता की म्हळ्यार आतां BCom तो आमी फूल डिटेल जावन वाजिताची CA आमकां तितले डिटेलिंग वचचा जायना म्हळ्यार तितली टायम पावना कॉन्सेप्ट ह्यूज आसता सो आतां BCom बेज तुमकां CA फायनल कशें जालें BCom तो कॉस्टिंग जाल्यार अकाउंट्स टॅक्सेशन पुरा एक पट्टी वाजून आसता तेंचे उपास आतां CA तो येता तो हेल्प जाला म्हणटा 3 वर्स कोर न्हू आयलें वय तेदन स्ट्रॉंग जाता वय वय मागीर फ्रेंड्स सर्कलय मेळटात वय कॉलेज लायफय मेळटा वय तशीच आतां प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन मस्त इम्पॉर्टंट कितली थियरी आसल्यार आमी सोसायटीन तू प्रॅक्टिकल जावन आसका जाता सो ह्या प्रॅक्टिकल लायफाक आमकां आर्टिकलशीप म्हणून दवरलेलो आसा ICAत आनी ह्या आर्टिकलशीप लायफ तुमगेल कशें आशिल्लें तुमगेल प्रिंसिपल्स कशी एनकरेज करता आशिल्ले तुमकां हांव आर्टिकलशीप C दामोदर नायक म्हण पुतुरान केलेलें थंय तांगेले दोग जाण 2 पूत CA दिपक आनी CA दिपशीक म्हण आशिल्ले तशें आमकां 3 जाणाले गायडन्स मेळ्ळा मस्त हेल्प जाता म्हळ्यार आतां आमकां हांगा शिकच्या की इंटर जावं फायनल जावं बुकान कसो दिताची क्वेश्चन ताका आन्सर करताची जाल्यार आतां तशी न्ही आमकां कसा जावका म्हण आमी पळोवका सोदुका क्लायंटाला निमगुका तशी ते एक प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन म्हणलेले आर्टिकलशिपान तो शिको मेळटा म्हणटा मागीर एक टायम मॅनेजमेंट एक ते ड्यू डेटा प्रेशर एक 2-3 ड्यू डेट पुराय वठो येवन आसता ते ड्यू डेटा कशें मॅनेज करतांचे आमी ते पुरा आर्टिकलशिपान शिको मेळटा सो आमी आर्टिकलशिप शिकिल्ले आमकां CA फायनलाक सुलाभ जाता वय वय टॅक्स जावं अकाउंट्स जावं मस्त हेल्प जाता तशीच तुमगेला ती ह्या जर्नीन तू चियर लिडर म्हूण कोण आशिल्ले म्हळ्यार केन्नाय तुमगेल फाटी मागशी बसून तुगेला जाता तू कडे येता म्हूण कोण तुमकां चियर करता आशिल्ली चियर लिडर म्हळ्यार हांव आननी अम्माकय सांगता बामणाकय सांगता आननी अम्मा फस्ट दुखून कशें हेल्प फुल सपोर्ट केला हे तो चेडू जातार समेत चेडा हांव पळयता म्हणल्यार अम्मान तूं हुस्को सोडूं आजी ते एक सपोर्ट आशिल्ली बीन ती आजी हांगास म्हण येता आनी बामणान समेत तशीच तूं पास गी फेल म्हणून हे कोर नाका तूं तुगे प्रयत्न कर म्हणचे आशिल्लें पास गी फेल हांव निमगी ना तूं प्रयत्न केला पुरो म्हणचे आशिल्लें तशें ते एक सपोर्ट आशिल्ली बीन ती हांव पास जाल्ली म्हूण सांगलें सपोर्ट सिस्टम लायक आसल्यार कसले अचिवमेंट करे तशी तुमगे जुनियर्स आतां आनी तांकां तुमी कसान टिप्स दिवका म्हूण लेखला टिप्स म्हळ्यार आतां हे फिल्ड येतना फस्टाक एक फॅकल्टी कोचिंग हांव केलेले मिस्टेक खांत हांव शिकली खंयची फॅकल्टी म्हूण सांगून फस्टाक डिसायड करा कोण म्हूण एक फॅकल्टी तुला नपास मदीं आनीक फॅकल्टी स्किप जावचे ते नक्का म्हूण ते कन्फ्यूज जाता एक फॅकल्टील बुक हाडवचे आनीक फॅकल्टील क्लास हाडवचे ते फ्रेंड्सान ते बुक लायकस म्हणचे हे फ्रेंड्सान हे क्लासेस लायकस म्हणचे तुमी खंडीत एक डिसिशन घे कोणा लायकस म्हण सांगून ते एक म्हणटा मागीर फस्ट दुखून नोट्स करका जाता पुराक लास्ट मोमेंटा फस्ट दुखून एक खंयचे एक प्रॉब्लम तुला आनीक प्रॉब्लम कसे डिफरन्स म्हणटा थंय सायडा नोट्स कोण येयला रे ते लास्ट मोमेंटा मस्त हेल्प जाता म्हण सांग एक ते आनी एग्जाम टायमर्स अशें एग्जाम रिलेटेड म्हण सांगला रे फस्ट एग्जाम दिवन येवचे ते कस्टस म्हूण येवन घरान बसून रडचे नेक्स्ट एग्जाम ताजे मस्त हे जाता एफेक्ट जाता म्हणजे
रिझल्ट कसं म्हणून मागीर पळय फर्स्ट एग्जाम जावन येवन ते तैद सोवन ते येवन ते पेपर चेक कोन्न बसचे ते ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕಸನೆ करनाशी नेक्स्ट एग्जाम प्रिपेर जावका म्हणून सांग आता ट्रान्सिशन जाला लायक ओल्ड स्कीम टू न्यू स्कीम आयला सो ह्या न्यू स्कीम कितली बेनिफिशियल आमगेल प्रोफेशनाक कसा चेंजेस आशिल्ले तुम्ही कसा पळयला ओल्ड स्कीम आशिल्ले म्हाका न्यू स्कीम म्हळ्यार खंयचे येयनी सेकेंड ग्रुप म्हणटना फर्स्टाक कॉस्टिंग पेपर आशिल्ले आतां ते कॉस्टिंग वचून ते स्पॉम म्हूण केला ते टिकींग ऑनलायन एग्जाम ते वचून बरोवचे आमी सेंटरांत ते एक मेन चेंजीस आशिल्ले 3 सब्जेक्ट जाल्ले मेजर म्हाका कसं चेंजीस कळ्ळी म्हाका ते सेकेंड ग्रुपा मात्र हें जालें तांत मागीर डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स पुरा पोरणे ओल्ड सिलेबसाचे आशिल्ले सो अमेंडमेंट्स मात्र वाजूका आशिल्ले म्हळ्यार ग्रुप 2 तू कसा ओल्ड स्कीम आसा त्याची न्यू स्कीम आसा बट वय ग्रुप 1 तू चिके चेंज वय म्हळ्यार सेकेंड ग्रुपान चेंजीस आसा एक मेन म्हळ्यार ते IBS येवन पेपर येवन ते एग्जामिशन आशिल्ली म्हण ती म्हाका तितली कळ्ळी म्हाका DT आनी IDT पेपर मात्र आशिल्ली म्हण ती बट एंटायर पळयतना याची आता न्यू स्कीमाची बेनिफिशियल आमगेल प्रोफेशनाक वय 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 मस्त चेंजीस म्हळ्यार 4 सब्जेक्ट आशिल्ले 3 सब्जेक्ट्स केला फर्स्ट ग्रुपान मस्त जाणांक थियरी मस्त कश्ट जाता लॉ पेपर जाल्यार ऑडिट पेपर जाल्यार तशें आतां लॉ तांणी हें केला स्पॉम कोरून सांगून सेट A सेट B सेट C सेट D म्हण करून सो ते मस्त आत्ताच्याक लायक म्हूण सांगचे थियरी कश्ट आशिल्ल्यांक ते लायक न्यू स्कीम आयला तशीच आता तुमगेला एक मिशन कंप्लीट जालें CA कंप्लीट केलें नेक्स्ट मिशन कसन तुमगेल फ्युचर प्लान कसन पर्सनल आसपुरो प्रोफेशनल आसपुरो प्लॅन म्हळ्यार आतां बमनाल ओट्टू प्रॅक्टीस करता म्हूण लेखला बमनाल हेल्प घेवन वची मागीर मुखारसून कॉर्पोरेट इंट्रस्ट आसा पळोवका सो आतां सद्याक प्रॅक्टीस करता मागीर फायनल मेसेज कसन दिवच्याक इश्ट पावताची तुमी ऑडियन्सा तांकां आजचे फिल्डान जावं CH फिल्डान जावं विंगड फिल्डान जाल्यार समेत कंपेर करचें एक आसता ती म्हगेल इंटर जाल्ले तांगेल इंटर जायनी ओटू इंटर जाला जाल्यार फायनल तिगेल जाला तशें ते कंपेर करचें एक लायफान सोडका म्हूण सांगता ते एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणल्यार येता कंपेर करचें सोडल्यार मागीर आन आनी अम्मा फॅमिली जावं फ्रेंड्स जावं आमकां इतलें सपोर्ट करून आमकां हांगता हांड्रा बेतांची सो तांकां केन्नाय काही दुखो नाकांची तुमी कितले व्हड मनीस जावो तांकां दुखो नाकांची म्हूण एक सांगता धन्यवाद तुमकां हांगा येवन तुमगेल टायम स्पेंड केला लाका थँक्यू म्हाका हांगा आपोवन अवकाश दिल्यार विश्व कोंकणी हांकांय धन्यवाद सांगता CA सुकन्या कामत तुमकांय धन्यवाद आनी म्हगेल हें CA जर्नींत हेल्प केलेले CA दामोदर नायक CA दीपक CA दीपशीक पुरा जनाकय धन्यवाद सांगता तशीच WKC वीक्षकांक हा सगळ्यांनी कार्यक्रम पळयलेल्यांका धन्यवाद सांगता सर तशीच विश्व कोंकणी चॅनल लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करायची म्हणून सांगून ह्या आयची कार्यक्रमा हांव मुक्ताय करता धन्यवाद